पवित खुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे पवित आत्म्याचे नावे आमेन. सोत मानता देवा सोर पुदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित आत्म्या वरवीं गोप सांबाळलो आंकवार मुरे तांय सोलमलो पोस प्रता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो नळान ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांय जिवे आनी मेलेल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. देवाची माई आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. देवाची माई आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. देवाची माई आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त जेतसिमिनाच्या मोळ्यान मागणें कोत्ता आसतना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टायणेक पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू. आदी मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुडपेन बोलिल्ली सुरबेस पोचिताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगिनती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या ओज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जेरमोण मारलें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, जी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवान दी मरे नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोषिता आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सुदोचो पूज जेजू बेगीन ती मरी देवाची माई आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या ओज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्यांचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां डाल्यान पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुर्वेस पोचिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू बेगिन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुर्वेस पोचिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू बेगिन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुर्वेस पोचिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू बेगिन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुर्वेस पोचिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू बेगिन ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुर्वेस पोचिताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि आता आनी सदा सदा काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेवन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोचितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगळी सोबे माजार आनी आंकवार मारयेच्या दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तुशी आमची पातका मुगोस आनी आमकां आटाण्यान पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुर्वेस पोचताय सा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो चो पुचेसू ती मरे देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आदाने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आदाने सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेसू बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या वचनांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणे काकुचे माई तुझके आमचे जिवीत अमृताने बरवासो आमी पोटेशी वेची बालकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुद्वान करून माई तुका प्रार्थना आमचे दया शारतीनी तुजी काकुतीची नदर काड तूच कनवाडे आनी मोगाळ दुलोप आकवार मरे या परदेसा उपरांत चोपू जेजू आमकां दाखय भाग्यान देवाचे माई आमचे खातीर माग जेजू आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देवा तुझे एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय अशें जावं.
सुरवातेक आमी गायन करुया देवा तूं आमचो ओरो गायनाचो अंक A11. देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक वंदूंक येता देवा तूंच आमचो शिवोत जिवीत तुका भेटोवंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक वंदूंक येता देवा तूंच आमचो शिवोत जिवीत तुका भेटोवंक दिता बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बा भयणानो, सुख दुःख जावन आसा मनशाच्या जिविताचे चुकोन आसलेले दोन भाग. कुशाल प्रसंगांनी आमी आमच्या देवाक दिनवासूंक पावता जाल्यार कश्टाच्या आनी दुखाच्या वेळार आमी त्याच देवाची काकलूत अणभवूंक शकता. ह्याच अणभवलेल्या देवाचे मोगाचे गोवाय जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. आजच्या नवेनाचो विशय कश्टवतल्यानो तुमी म्हजे गोवाय. आयज जेजू कश्ट दोग संस्थात तांकां बरवासो दितल्या उतरांनी म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येता तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक, ह्या कश्टां वरवीं देवाक लागीं येवंक आनी आमच्या कश्टांतल्यान समाजांत क्रिस्ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक आयचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आजच्या मिसांत खेरीतपणी जे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतात, आमची घोडी लागशिल्लीं सोयरीं दायरीं इश्टां मित्रांय हे वडीलीं आसात, ह्या सगळ्यां पासत मागुया. तांकां कश्ट सोंसूंक घोटाय मेळूंक आनी देवाचे कृपेन वतल्यार तांकां पिकोणी लाभय म्हूण. आजच्या दिसा खेरीतपणी आमी मागता विठ्ठलदास ह्या वाड्यांतल्या माय दे दिवस आनी सांत लॉरेन्स ह्या समुदाया खातीर, सगळ्या वांगड्यांचेर आनी एके कुटुंबाचेर देवान खेरीत आशिर्वाद हांचेर घालूंक हे भेटेंत आमी मागता. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
आमेन. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटांत वांटो घेतल्यांक सोबता तसले आमचें जिवीत जायचें कर आनी संतोसान आमी समरम थाव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सडवण फावो जावं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगाचो शिलो पेलान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकट, धुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळ्या आमच्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, आसा तें ओ फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. म्हणया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोण वाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचणारा कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसून दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटताय आनी सगळ्या रोचनाक दादोशी करताय. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गाराक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोराचोय, 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 सोय सोय. सर्वेस्पोराचोय, 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 सोय सोय. Uloy ata somnia, tuji sagraj gotan, tuji sasna kutra, kalsan
बानूंक लालेता सर्वेस्वराक चोय सर्वेस्वराक चोय सर्वेस्वराक चोय 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 सर्वेस्वराक चोय सर्वेस्वराक चोय सर्वेस्वराक चोय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट कोतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक कालसाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखारी तुका क्रिस्त. मोगाल भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय कश्टवतल्यानू तुमी जेजूचे गोवाय. म्हज्या जिवितांत कश्ट कित्याक? हांव इतलें बरें कोत्ता जाल्यार देव म्हाका कित्याक कश्टायता ओ दुमालो दिता? देव ह्या संवसारांत आसा जाल्यार वायट मनीस कित्याक संतोशान जियेतात आनी बरें कोत्तात ते कश्ट काडटात? अशे तरेकवार प्रश्न आमच्या कश्टां वेळार आमच्या मनांत उप्रासतात. मोगाल भावा भयणांनो, दोरयांतले सुकते बोत्ते परी आमचे जिणेंत सूख आनी दूख हे दोनूय वांटे. मोगाल भावा भयणांनो, दर एका मनशाच्या जिवितांत आनी खेरीतपणी क्रिस्तांवाच्या पाटलावदाराच्या जिवितांत कश्टांचो कुरीस आसाच. जावं तो खासगी जिविताचो, जावं तो भावार जियोवपाचो ओ परगोडपाचो. आनी होच कुरीस आमच्या जिवितांतले कुरीस आमी आपणावून सोम्याचो पाटलाव करूंक आमकां दर एकल्याक बावतीस घेतलोल्याक उलो आसा. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय ताणें आपलो कुरीस उबारचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कॅरल वॉस्टिला हो 1920 वर्सा पोलिश देशांत जल्मलो. ताणें आपल्या जिवितांत जायते कश्ट त्रास अणभवले. ताच्या कुटुंबान सगळीं 5 मनशां. तो जल्मुचे आदींच ताची भयण सोंपली. कॅरल 8 वर्सांचो आसतना ताची आवय ह्या संवसाराक अंतरली. तो आपल्या भावाक एडमंडाक चड लागीं आसलो वो ताजो चड मोग करतालो आनी आवयच्या मरना उपरांत कांय वर्सांनी ताजो भावूय हो संवसार सोडून गेलो. 20 वर्सांचो आसतना कॅरल युनिवर्सिटीन शिकप करतालो, पूण दुसरें विश्व झूज सुरू जाल्ल्यान ताका आपलें शिकप सोडून लायमस्टोन खणींत वार करचो पडलो. 21 वर्सांचे पिरायेर ताजो बापूय हो संवसार सोडून गेलो. अशे तरेन 21 वर्सांचे पिरायेर ताची पुराय फामील सोंपली आनी फकत कॅरल हो एकलोच उरलो. बापायच्या मरना उपरांत ताणें याज्ञीक जावंक येवजिल्लें आनी सिमनारीन भितर सरलो. पूण त्या काळार विश्व झूज चालू आसलें देखून आनी नाझीचो हुकूम पोलंड देशाचेर चलतालो देखून हे ताका पाद्रीपणाचें शिकप करूंक जायते कश्ट आनी त्रास काडचे पडले. शेकी 1944 वर्सा 1946 वर्सा तो याज्ञीक जालो. याज्ञीक जावन ताचे कश्ट थोडे जावंक नात, कारण विश्व झूज सोंपल्या उपरांत पोलंडान कम्युनिस्ट हुकुमशाय चलूंक लागले आनी हे कम्युनिस्ट फुडारी क्रिस्ती धर्माक जियेतोल्यांक आनी परगोडटोल्यांक बरेच त्रास पिडापीड ते दिवपाक लागले. असल्या संदर्भान फादर कॅरल भियोन फाटीं रावंक ना, पूण सरकारा मुखार भासाभास करून लोकांच्या होका पासत वावरूंक संवादा वरवीं आपलें मत सरकारा मेरेन ताणें पावयलें. ह्या ताच्या कुशारकायेक लागून, भोक्तिवंत आनी काळजीदार जिविताक लागून ताका
पीस म्हूण नेमलो. आनी त्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी 1978 वर्सा ताका कातोलीक पवित्र सभेचो फुडारी म्हूण नेमलो. आनी पाप साहेब कसो ताणें जुआंव पावल दुसरो हें नांव ताणें घेतलें. पाप साहेब जुआंव पावल दुसऱ्याच्या जिवितांत ताच्या मुणयारपणान कोश त्रास चालूच उरले. कम्युनिस्ट फुडारी ताच्या मुणयारपणान तरेकवार पावलां ताका आडकोली दिताले. तशेंच वाटिकान दुसरे सभे उपरांत पवित्र सभेन जायतीं बरेपणां आयलोलीं, पूण थोड्या क्रिस्तांवांक ही मानून घेवंक कठीण जाली. ते ताच्या मुणयारपणान आडकोलींचो फातोर जाले. धर्मीक विशयांक, समाजीक विशयांक लागून ताका जायतें सोंसचें पडलें. तशेंच ताचो जीव लेगून काडूंक जायत्यांनी प्रयत्न केलो. आमकां सगल्यांक खबर आसतली 1981 वर्सा ताचेर फार बासून मारून ताका जखमी केलो. पूण ह्या सगळ्या संदर्भांत ताच्या कोश्टी जिवितांतल्यान ताणें आपलो धर्म सोडूंक ना. जेजूक गोवाय जावंक ताणें फाटीं भियोन तो रावूंक ना. पूण जेजूचो ओकोण गोवाय जावन ताणें भाग्यवंतपणाचो मान जोडलो. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो खंयच्याय संदर्भांत रोमकारांक देवाचे गोवाय जावंक अदीक करून कोश्टांतल्यान जेजूचेर थीर भावात दवरूंक तांकां रोमकारांक उलो कोत्ता. हो पावलो पयलीं क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, पूण जेजूक अणभवून ताच्या मोगान बरोवन तो जेजूचो ओकोण गोवाय जालो. आनी कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक हें ताणें न्हूच आपल्या उतरान, पूण जिविताचे देखींतल्यान ताणें दिलें. कोरिंतकारांक बरोवन दुसरे चिटीन 11व्या आवेस्वरांत तो आपल्या कोश्टांचो हिशोब दिता. तो म्हणटा जेजूक परगटूंक ताका बोणकोणीन घालो. 5 पावटी ताजे जेरमण मारले. 3 पावटी ताका दांड्यांनी बडयलो. 1 पावट ताका फातरायलो. 3 पावट तो प्रवेश कोत्ताना ताचें तारू फुटलें आनी तरेकवार कोश्ट ताका भोगचे पडले. पूण ह्या कोश्टांक लागून तो क्रिस्ताक गोवाय दिवचो ताणें सोडूंक ना. कारण जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या आवेस्वरांत सोमी जेजून हेंच की बाकीत करून दवरलोलें. ताणी जशें तुमच्या सोम्यांक दुमाळो दिला तशी तुमकांय आपल्या पाटलावदारांक ती दुमाळो दितली. जरी तर क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक क्रिस्ताक गोवाय दितल्यांक पिडापीड आसा जाल्यार हे पिडापिडा विशीं पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें पळोवया. पयले सुवातेर पिडापीड ओ कोश्ट ह्या संवसारांत थोड्याच दिसांचें. ही आमकां कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीन 4थ्या आवेस्वरांत 17 आनी ती 18वी वळ आमकां सांगता. खंयच्याच मनशान म्हणोंक जायना म्हज्या जिवितांत फकत कोश्ट, त्रास आनी पिडात आसा म्हणून. सूख म्हणटा तें नाच. ना म्हूण कोणें म्हणोंक जायना म्हज्या जिवितांत फकत सूख आनी संतोशूच आसा. दूख म्हणटा तें नाच. सूख आनी दूख हे दोनूय आमच्या जिविताचे भाग. दुसरे सुवातेर कोश्ट आमच्या जिवितांत थिराय हाडटा. देवाचेर पातयेवन जिवंक आमकां आदार दिता. हे आमकां रोमकारांक बरयलोले चिटीन 5व्या आवेस्वरांत 3री ती 5वी वळ आमकां सांगता. कोश्टां वरवीं मनीस आपली शीम, आपलें लिमिटेशन ओळखून घेता. देवाची पदवी तो वळखता आनी देवाक तो मानान लेखता. आनी हेंच कितें आमी ह्या पिडे वेळार, कोवीड पिडे वेळार अणभवता. जे देश, जे फुडारी, सुपर पावर्स विज्ञानाक लागून, नव्या यंत्रांक लागून जे आपले सुपर पावर्स म्हणून समजताले तांकां ते सोकला आपटले. ह्या पिडे वेळार आमी अदीक आमचो भावात धीर जाला आनी देवाचेर आमचो भावाट वाडला. आनी 3रे सुवातेर हे पिडेंत फुडो करूंक, वो कोश्टांक फुडो करूंक देवूच आमकां आपली कृपा बसयता. हें कोरिंतकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरांत 9वी वळ आमकां सांगता. जेन्ना पावलो आपल्या जिवितांत आयलोले कोश्ट दोग देवाक ते आपल्या कडले पयस काड म्हणून मागता तेन्ना देव ताका सांगता तुज्या कोश्टांक फुडो करूंक
हांव तुका फावो ती कुरपा आनी मोजत दितलो. आनी हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जी तुमी कोश्ट कोत्तात आनी वजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान उपरासलेल्या कोश्टां वेळार आमी पाट वळूंक फावो ना. कोश्ट आमी पयस दवरून आमी जेजूक गोवाय दिवचें विसरूंक फावो ना. पूण कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां उलो मारता. तर कोश्टांतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिवंक पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आयलोले कोश्ट आमी स्विकारुया. आमच्या कोश्टांचो खुरीस आमी उबारुया आनी फुडली वाट आमी मारुया. जुआं पावल दुसऱ्यान तशेंच भाग्योन पावलून आपल्या जिवितान आयलोले कोश्ट आनी आपणायले ताजे जैत मेळून तांणी जेजूक गोवाय दिली. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान कोश्ट आसाच. भुरग्यांक शिकपाचे कोश्ट, तरणाट्यांक नोकरी सोदपाचें आनी नोकरी करपाचें कोश्ट, आवय बापायक कुटुंबाचे उदारपसनाचे कोश्ट, जाणट्यांक जाल्यार दुयेंसाचे कोश्ट. तो दर एकल्यान आपल्या जिवितान उपरासतल्या कोश्टांक फुडो करून ते स्विकारून ताका फावो तो जबाब सोदपाची गरज आसा. दुसरे सुवातेर जोण एकल्यान आपलो खुरीस उबारतना दुसऱ्यांच्या खुर्सांक हात लावून दुसऱ्यांचे खुरीस ल्हव करूंक वा तांचे कोश्ट समाधान करूंक प्रयत्न करूंक जाय. हेलन केलर ही अमेरिकन बरोवपी अशें उद्गारता, Although the world is full of suffering, it is full of overcoming it. जरी तो संवसारान जायते कोश्ट आसा तरी ह्या संवसारान ते फुडो करूंक तांचे जैत व्हरूंक आमचे थंय हातयारां आसाच. हेंच कितें आमी भाग्योन पाप साहेब जुआं पाल दुसऱ्याच्या जिवितान आनी भाग्योन पावलूच्या जिवितान पळयलां. ताणें आपल्या जिवितान आयलोले कोश्ट तांणी निराशीपणान आपलें जिवीत सारूंक ना, पूण जिवितान आयलेल्या कोश्टांक फावो तो जबाब दिवन तांणी दुसऱ्यांनी कहो आपल्या जिवितांतल्या कोश्टांक पुरतो जबाब दिवंक जाता हें तांणी जिविताचे देखींतल्यान आनी उतरांनी कळयलें. आयज जेन्ना आमी आमचे मिलाक सायबिणीचें 8वें नोवेन समोर ओंपता, ती आमकां ह्या बाबतींत देख दिता. जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान तिका पवित्र आत्म्याचे कृपेन देवाचो पुताची आवय जावची आसा म्हूण तिका कळयलें, ओ पुताच्या देवाच्या पुताची तिणें गोर समोवला म्हूण खबर दिली. ती आपल्याचें चिंतिना, पूण आपले मावशी भयण जी उत्तर पिरायेर आसा, जी 6व्या म्हयन्यान तिका गोरबेस आसा, तिचें चिंतून तिच्या आदाराक ती धांवता. तर ह्या मनशांची देख घेवन आमच्या जिवितान येतल्या कोश्टांक खुरीस उबारतना दुसऱ्यांचे कोश्ट सांगातान उबारून आमी सगलीं आमच्या कोश्टांक ल्हव व समाधान करूंक जातलें. आनी तिसरे सुवातेर आमचे क्रिस्ती धर्म जियेतना आमकां तरेकवार कोश्ट भोगचे पडटात. जावं ते आमच्या समाजान आमच्या अदीक करून आमच्या भारतान क्रिस्तीन धर्म जियोवपाक जायते दुसऱ्या धर्माचे फॅनेटिक्स आहात व फॅनेटीक ग्रूप आहात, ते आडकोलींचो दुर्गांव उपरासतात. तशेंच आयच्या ह्या आधुनीक संवसारान क्रिस्ती जिवीत जिवप म्हटल्यार आउटडेटेड जिवीत अशें जायते आमचे क्रिस्ती भाव आनी भयणां प्रचार करतात. तर असल्या मजगती आमी आमकां मेवलोलो क्रिस्ती भावात थीरपणान जिवन जेजूक आमी गोवाय दिवंक अदीक करून आधुनीक माध्यमां वरवीं जेजूचे गोवाय जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर कोश्टांतल्यान जेजूचे गोवाय जावंक आयज आमकां दर एकल्याक उलो कोश्ट आमी आमच्या जिवितान येतले कोश्ट आमी स्विकारून ताका फावो तो पुर्तेपणी जबाब दिवंक आमी जेजूचे गोवाय जावंक दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन आमकां करपा मागून घेवया. कश्टांतल्यान तुमी म्हजे गोवाय. कश्टां आडकले वेळार त्याच देवाचो सांगात अणभवून ताचें बरेपण आनी कृपा आमच्या जिवितान घेवंक आमकां गरज. तर वेळार हेंच अणभव आमच्या जिविताचो जावंक
थोडीशी आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या घोवल्याची देख घेवंक आपल्या कश्टांतल्यान ते आपले पोरचेक गोवाय जावं तशेंच आपले पोरचेक जेजूच्या मोगाचो अणभव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरीब धाकट्यां सोवें आपलो हुस्को दाखोवंक सगल्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपले सेवे साखरेंतल्यान ते जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आमी सगल्यांनी आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार आमचो भावा शेळमळो करी नासतना देवाचेर तो अदीक थीर करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. संवसारांत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं कश्टावतात. हेर दुसरे पिडेंत आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांत व आपल्या घरांनी कोश्ट सोंसतात. तांणी आपले कोश्ट हांसत्या तोंडान सोंसूंक आपल्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. बोधर बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची जणकराची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया ना आमचे लागीं गायनाचो अंक C25. बापा नामचे लागी देवों तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रितू नावेली तिचेर तुका समर्पिता संसारांतली सोरवाय सोसली मोगाळ बापा घे तूं मानून हे सामगेले व्हडुले हातान कापसी दिता घालून तुका आमचे म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयत हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ काय दोनी दिसवन आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो पूण देख करून येवत्तम काळार तुजे मोहिमेची केथी आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यार आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना क्रुसावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपून न्हाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपण कोरो याज्ञीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतसाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Palazzo Sorvesco, Sorves tu, Sorganizo Sarbolia, Tuja Voivoba, Usorgito caso Isu, Usorgito caso Isu, Sorves Borace Navieta, Sorves Borace Navieta, Taka soy Taka soy Usorgito caso Usorgito caso बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोव दिलें हें म्हज्या उगडसाक कुरात बाबा ताचो गोड परगोट्यो ह्या सोम्याचे तुझे मरण आमी समोर उपता तुझे पुनून जीवन पण आमी परगता तुझ्या हेऱ्यांक आमी रोत रेखता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत चोवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेडे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलीत कर तांकां तुज्या इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजुरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर सर्वेस्परा तुज्या चाकरार रेमंड मास्करनेसाची काकलीत कर ताका ह्या संवसारांत लोथविना पुरवेलाय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन धांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बरो मातशें रावन रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान आनी हास्त्या मुखामोळान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान जिवंक वेताना आमी गायन करुया. मोगाळ जेजू यो तूं यो. गायनाचो अंक D31. जेजू यो तूं यो, बाबा भयणीक भेटूंक यो, काळजांत आमच्या रावूंक यो, जिवीत आमचें बदलूंक यो. कोटाय तुजी दितू दी, उसळून आमकां तुजी संतोष तुजो आमकां दी. बाबो तितली भलायकी कोटाय तुजी दितू दी, उसळून आमकां तुजी संतोष तुजो आमकां दी. बाबो तितली भलायकी. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडगासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पासना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आमेन. जिविताच्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मिलाग्रेस साहेबिणी आमचे पासत विनंती कर. ख्रिस्ताचे घोसावणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूया. सर पदवेदा देवा, भोग भाग्योन दाखवार मारेची शेखाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोष थाव. हे मोगाला वयची विनोदीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार शासनाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. शेवटाक आमी गायन करुया. आयल्या माय गायनाचो अंक T1. आल्या माये मागोंक वचून तुजी उबातून दोर आमचेर काकृतीची. आल्या माये मागोंक वचून तुजी उबातून दोर आमचेर काकृतीची. दोयाळ माये आयज सोमेस्ताची हे परवा कोरिना काय आमच्या मागण्याची. दोयाळ माये आयज सोमेस्ताची हे परवा